BSc मिटींग डिस्कस आनी करपा आनी कितें हांवें कळ्ळें तांकां सांगलें आमी तोंडार सदां सांगता ते भाशेन की तूं आम भिताय तुमकां आनी कापस्ताद ना परत परत फेस करपाक तुमकां लज दिसता की आम तुमचे सगळ्याक आहा तितले काडटाय आनी काडीत आसता मुलो कावजी हें सांगलें तांकां आनी दॅट वी शूड हॅव अ लॉंगर सेशन सो एज युजल ते आपल्याक सांगता ते सांगलें की मार्चा म्हयन्यान 2 सोमनां या 3 सोमनां करतलो म्हणून सो तेजेर चर्चा जाली बील एक इंट्रोड्यूस करपा सोदता आतां सो त्या बिलाचेर चर्चा जाली की बाबा हाव यू कॅन इंट्रोड्यूस अ बील इंट्रोड्यूस केलें म्हणटकीर सेम डे तूं पासिंगाक घालतलो कितें कोण घालतलो सो इट इज नॉट बसना न्हू कायद्या प्रमाण बसना तें सांगलें तांकां डिस्कस करया म्हणपा लागले तेमगे इट इज ऑन ते होर्डिंग्स बी लायनाय अशें करून होर्डिंग्स लायताय न्ही खूंय ते एक इशू जाल्लो की कोणूय येता आनी होर्डिंग्स लायता कोणूय येता जॉब्जा एड घालता सो ते जॉब्जा एड घालचे पयलीं तें सांगपा जाय म्हणून तें एक या बट सुप्रीम कोर्टाची हियरींग जाल्ली आसा हायकोर्टाची जाल्ली आसा सो खंय तरी हे बील पास करपाक ते घाई करपाक अशें दिसना तुमकां ना चोय तें प्रोसिजर म्हणटा तो फॉलो करपाचो तें बील बरें आसूं गोंयकारा आसत ना तेंचे पासत आसत बट तें प्रोसिजर फॉलो करपाचो मेन म्हणटा ते लॉ डिपार्टमेंटान सांगलां लॉ मिनिस्टर पयलीं सद्या लॉ मिनिस्टरूय आसना तो काबार जालो म्हणटकीर पावला सो असली परिस्थिती हेंगेली हे असली फुटा घेवन हे मुखार वयताय आनी आनी हांचे सांगपा कितें सो फायनली डिस्कस जालें दॅट वी आर गोईंग टू गो हेड विथ दीस आनी आमकां बाब युरी आमगेलो एलओपी जो तेणें आमकां सगळें एकठांय हाडून पयलीं आमी बसून उलयले आनी वी हॅड अ नायस इंटरेक्शन ऑफ हाव वी हॅव टू गो फ्लोर मॅनेजमेंट कितें करून करपाचो मागीर भितर PSCक जेन्ना विरेशूय मेळ्ळो सगळे बराबर वांगडा उलयले चर्चा जाली की जे भाशेन आमी पयलीं करताले ते भाशेन वी आर ऑल गोईंग टू वर्क टुवर्ड्स अ युनायटेड ऑपोजिशन टू मेक शुअर दॅट दीस गव्हर्मेंट इज बीन कॉट आनी वन थिंग इज व्हेरी क्लियर दॅट वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दीस वन डे हें जें असेंब्ली सेशन आहा वन डे कित्याक म्हणटा कित्याक फर्स्ट डे इज गोइंग टू बी गव्हर्नर्स एड्रेस नेक्स्ट डे इज गोइंग टू बी ओनली वन डे सेशन सो हे वन डे सेशन वी आर नॉट इन फेवर नाव द डिस्कशन विथ अस एंड अमंग अस इज शूड वी पार्टिसिपेट और शूड वी बॉयकॉट ही चर्चा आमगे जाली तेजी आम डिसिजन फायनल जालें ना बट पार्टिसिपेट करपाचें वो एक भितर वचून थिंग बॉयकॉट करपाचें हें डिस्कस जालां आनी हे डिस्कशनाचे आमी फायनलायज करतले एज द डेज कम क्लोजर युनायटेड म्हटल्यार तुमी पयलीं कशें आसा तशें ह्या एसेंब्लीनी आसतलें तुमचो ते युनायटेड पोजिशनाचो MLA हे तरी म्हणटा की तो तुमच्या वांगडा ना म्हणून कोण तो सपोर्ट केन्नाच करूंक ना डॅन पार्टी म्हणटा ना चोय फायनली मरे इदर इट इज रुलींग और इट इज ऑपोजिशन मध्ये आनी कांय आसना न्हू जाग ना स्पेसू ना थिंगा रुलींग और ऑपोजिशन सो मध्ये आनी जाग खंय ऑपोजिशन बराबर ना हां खूप जणांची कुंडली असं म्हणतात त्या असेंब्लीन वयर काढतो तुमचे कडेन अशे कुंडली दवरल्या तुमी काडून ना ना कुंडली म्हणटा रुलिंगाक कुंडली काडूंकूच जायना आमी आमचो मत आमी कित्याक काडले ऑपोजिशना आमकां काडपा येयलें नाय न्ही थिंगा वी हॅव टू टॉक अबाउट द रुलींग कुंडली आयज जाल्यार तर रुलिंगा काडपाचो आमी कित्याक ऑपोजिशना एकमेकाक कित्याक काडले कितें जावं कोणा गेले कित्याक गव्हर्मेंटाची कुंडी म्हणटा म्हणटा ऑपोजिशनाची कुंडी तेजे सेटिंगा करता म्हणटा तो सेटिंगा करता जी कुंडी तेजे कडेन बाकी सगळे सेटिंग करता म्हणटा आनी ती सगळी कुंडली तेजे कडेन आसा आनी जेन्ना टायम येतलो तेन्ना ती कुंडली तो भायर काडूं शकता कित्याक म्हणटा हांवूय नको बट आय थिंक वेर गोवा इज कन्सर्न वी आर ऑल गोइंग टू वर्क टुगेदर वी आर ऑल गोइंग टू स्पीक टू इच अदर एंड गोइंग टू टेक डिसिजन वेन वी आर गोइंग टू बी ऑन द फ्लोर ऑफ हाऊस